The project was inaugurated in January 2019. However, the project is still undergoing progress repairs till date. The arm connecting to Panji remains incomplete while the bridge is constantly being repaired for potholes. The number of accidents recorded on the bridge alone is strikingly high and requires urgent attention. In addition to the potholes are sharp-ridged and deep potholes which can lead to accidents and vehicular damage. The bridge was inaugurated 2 years back. However, it is still having active manpower and open construction works. The steps government proposes to take in this regard. Because I postponed. Sri Dodikar. Speaker, sir, I beg to call the attention of the Honorable Chief Minister to the following matter of urgent public importance. Fear and apprehension amongst the people of the state. Failure on part of the government to provide relief and financial assistance to You got the citation. to the transport bus conductor, drivers, taxi drivers, motorcycle pilots, agriculturists, small-time flower vendor and other downtrodden community due to the shutting down of their business on account of pandemic. The steps government proposes to take in this regard. Speaker, sir, postponed. You tell the date. केन्ना तू कदा आहे तशी दिवप आसता ती तशी डेट दिवपाची आय विल आन्सर ऑन सो एंड सो डेट म्हणून अशें. I'll answer on Monday. I'll answer on Friday of Rome and Monday. Monday सुटी. Sorry. Date कितली? Tuesday. Secretary, assent to the bills. Sir, I report the assent of the Honorable Governor to the bill shown in the list of business. Chief Minister will present out of account statement for the year 2021. Now we will take a discussion on out of account statement for the year Sir, I present the vote on account number 2 for the year 2021. Now we will take up the discussion on out of the account statement for the year 2021. Nobody is there? Next step. I will put the statement of vote on account statement for the year 2022 to the vote of the House. You want to speak? Yes. Sir. You can speak afterwards also. You can speak afterwards. Sir, I request to move leave to introduce the bill number 17 of 21. 1 minute. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The statement of order on account statement for the year 2021 has been passed. Chief Minister may now move the motion for leave to introduce the Goa Operation Bill 2021. Sir, I request to move for the leave to introduce the bill number 17 of 21, the Goa Appropriation Vote on Account Bill 21. The question is that leave be granted to introduce the Goa Appropriation Vote on Account Bill 2021. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The leave to introduce the bill has been granted. The Chief Minister may now introduce the bill. Sir, I request to introduce the bill. The Goa Appropriation Vote on Account Bill 2020 is introduced. Chief Minister may move the motion for consideration. Sir, I request to move that bill number 17 of 2021, the Goa Appropriation Vote on Account Bill 21 be taken into consideration. The question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. I shall now submit the bill to the House clause by clause. There are no amendments to this bill.
The question is that clause 2 and 3, the schedule clause 1, the elective formula and the long title to stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. And those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. Clause 2 and 3, the schedule clause 1, the elective formula and long title stand part of the bill. The Chief Minister may now move the motion for passing. Sir, I request to move that the bill number 17 of 2021, the Goa appropriation, the vote on account bill 21 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say ayes. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The Goa appropriation bill, vote on account bill 2021 is passed. Now we are going for general discussion for 2 days. For 2 months. Manna dene. 2 months matla. For 2 months. Yeah. I taken 2 months. I'm pass करता नहीं आता. 2 minutes. Those who want to speak on general may press the button. Divide करण जी. Divide करूया नी. तू डिवाइड के आयदा ते सोपं आहे. कोण आहे दिलं. दोनों ती जात याडे. हय. आला ना. आमचे फाल्यां सोमारा, सॉरी मंगारा, ट्यूसडे. फक्त 2 दिवस ते. आयज आनी आयदारी मंगळारा. फ्रायडे नाका म्हटलं नाही रे. फ्रायडे ना म्हटलं तांच्यानीच. नाही हेजेर वोट ऑन अकाउंटाचेर आपल्या बजेटाचेर डिस्कशन आहा पळय जनरल डिस्कशन इट इज फॉर 2 days ओनली. आमी BSc जाल्यार 3 दीस करा म्हणून. फॉर ऑपोजिशन लिडर म्हटलं की फ्रायडे करपाचें ना. फ्रायडे करपाचें ना बिकॉज ऑफ लुईस बफेलो हेंच्यांनी सांगलां की फ्रायडे इज एन प्रायवेट मेंबर डे. या ते करपाचें ना म्हटलं. इट इज ओनली 2 days. हय आयज आनी मंगळार दीस. सोमारा सुटी. आमकां अर्दवतास गेलो ते पळोवपाक 200 पानां ती केन्ना पळोवपाची रातचे 11:30 आनी हांव फोन करता तुमकां तेन्ना तुमचो फोनूय बंद. प्रॉब्लेम हांव 11:30 पर्यंत बसलो तें घेवन. रिजीन बाबा आज उलयता न्ही तुमी. त्या पळय ताजें उगाडलां पेन ड्रायव्ह. एटलीस्ट आमकां ती कॉपी दिल्या आमी फास्ट करूंक शकता. रिजीन उलोवन न्ही. काय काडटा उलयता जाल्यार हय पूण कितें उलयतलो कांयच फिगर ना आमचे कडेन. म्हाकाच कळना तो कितें उलयतलो तें ताजे वयल्यान उलयतलो. तो ताणें पळोवं सुद्दां ना. हांव सांगता कितें हांव पळोवं शकलो ना. हांव 11:30 पर्यंत बसलो. या स्टार्ट. आमी चेंज इन नेम जे आहा पळय न्हू हो अमेंडमेंट हाडलेलो आहा न्ही. No, we have borrowed, but this is Namrata, to make a point on some off it, mic off it, off, mic off. whether to allow or not. Muslim you stay allow. Yeah. What honorable member has said we have not read the budget speech. आणि 200-300 पेजी वाचपाच्यो. वॉज इट पॉसिबल एट नाईट? Now I'm going to say it. I have also not read the figures. That's it. There is an economic survey over here. Correct. That also you got. Let me confess, I didn't have time to speak about, to read about it. That is what I am telling. But I have read certain statistics, like the GDP has collapsed.
there is a total economic meltdown. But today, And all of you. let him finish. Brother. No, brother. Sarvekar start. ना तुमचे झाले उलयन झाले continue. मागीर आमी उलयता. Continue कर. Continue कर मरे. Yeah. Today, I am sitting in the opposition. And it is presumed that the opposition has to oppose and give constructive opposition. But let me tell you the truth. Yesterday, I was listening to the Honorable Chief Minister with rapt attention when he was giving a budget speech. And let me say, I am impressed. Just wait. I am impressed. I heard the speech with rapt attention. It was an awesome speech. Very inspiring. Very, very reassuring. But the million-dollar question is, will he be able to implement the budget speech, the proposals which he has given in his budget speech, and even if he wants to implement, because let me tell you, you require wisdom, foresight to plan, but you also require courage and determination to implement what you plan. And therefore today I am asking this, will the Honorable Chief Minister be able to implement what he has assured in his beautiful, inspiring, reassuring speech? Speaker, sir, I will not take much of your time. I will talk about Naveli constituency. I heard that the Honorable Chief Minister has given assurance that he will get all the roads hot mix within 3 months. I'm happy. 4 months. That is the trouble. You got only 2 months. April and May. In June, it will start raining. July, it will be a peak of rains. And September, October, November, will not be able to restart hot mixing. So we've got 2 months. I have got 5 village panchayats in Naveli constituency. Naveli village panchayat, Telauli village panchayat, Akimbash village panchayat, Davali village panchayat, and Housing Board village panchayat. We had more than 1,000 kilometers of roads. And I can tell you, they were one of the best roads in Goa. The problem started in 2013, when the Goa government issued 30 work orders to start the sewerage scheme. It is now nearly 7-8 years.
The sewerage department is still digging the roads. They have destroyed near more than 1,000 kilometers of the best roads in Goa. I have got details over here. The detail shows that the PWD has issued work orders, 30 work orders. And as per that, the works were supposed to be completed either in 2018, February 2019, October 2018, May 2019. It is now more than 8 years. The digging of the roads has not been finished. I have got here a request by the sewerage department that they want permission to dig further to construct the sewerage pipelines, to construct the manholes. And when the rains come, we get the choicest bad words on the social media. They show the potholes, they show the roads in a bad condition, and the moment the monsoons are over, we get so many requests, they want to dig it further. Now you will say, why are you talking about it? To repair these roads, I'm very happy to inform you. When the earlier Chief Minister, Mr. Parrikar was there, he had assured us he would give us 25 crores. Subsequently, our PWD minister also assured us some more crores. He also gave his approval on the list of works which we had submitted. To the credit of the Honorable Chief Minister, whenever I have made a request that I want to get these roads repaired, I must put it on record that he accorded his approval. The roads estimates were done, tenders were issued, but the work orders are not yet issued. The earlier approval he had given, they expired in last year before 31st March, the year end. I went to him again, he has given me another assurance, another approval, but that approval will expire as on 31st March 2021. Whenever I went to PWD Minister, I'm very grateful, whether to you or to the Chief Minister, because you all have given your approval. Whenever I phoned also, I got approval. But to get the work orders issued, it is like a roller coaster ride to the moon. And when you go from officer to officer to get a final approval to issue the work order, there is no full moon, there is no half moon, there is only solar eclipse. I am today making a simple request. You have got hardly another 5 or 6 days. The works were tendered more than a year back. I have the best cooperation from the Honorable Chief Minister. I have got the best cooperation from the PWD Minister. And I am also saying I have got the best cooperation from the Principal Chief Engineer.
The system which we had adopted, I had never seen in my life. He will also see. The file goes around, you get approval of administrative approval. The file go around, then you get financial approval. And the file goes around so that you can give the work order. It is a roller coaster ride to get the works order issued. Please, call the officers. Call the officers. And these works which are tendered 1.5 years back, issue the work orders. So that the assurance given over here by the Honorable Chief Minister that he will get all the roads hot mixed is honored, is implemented. I'm not just criticizing, I'm just requesting you. Before 31st March, if you don't issue the work orders, all that effort which you have done ends in smoke. And people are watching us. The roads are in such a bad situation. I'll tell you. For example, Margaon Electricity Department to Davarli up to Sanjay Arial. It was such a beautiful road. We broke the road twice to construct 300 mm water pipeline. And I'm happy that water is required. The Ameli constituency has got a lot of water now. But we had to break the road on both sides to put one 300 mm pipeline and other side another 300 mm pipeline. Then we wanted, I'm just giving as an example. Then we wanted to supply water to the neighboring villages. So water supply department put another 2 pipelines. To the left side 200 mm pipeline, to the right side 200 mm pipeline. So on that road there were already 4 pipelines. The road was dug 4 times. That's not all. You brought now sewerage pipeline which is around 450 mm. You have got around 100 manholes. So there is no more road left there. The very foundation of the road is gone. By putting 5 pipelines, 4 pipelines for water supply, 1 pipeline for the sewerage, and putting those manholes, and very soon we are going to break it again, maybe, to put the underground electrical cabling. So I will not be able to stay there. If you don't issue that work order, within the next 3-4 days, we will not be able to restore that road also. Because that road's foundation is gone. And this is the story in all the 5 village panchayats in Naveli constituency. Because of the sewerage. I don't know whether there is anybody who is monitoring this sewerage works. The other day I wrote a letter to the Chief Secretary because they go on breaking every year and putting the people into inconvenience. Now where is the accountability? Where is the responsibility of these officials of the sewerage department who have neither adhered to the timeline? They're going on breaking, and now we have got so many more applications, and the office of collector is very generous. Every year they say, you have to stop breaking the roads, you have to stop digging the roads, but the moment monsoon is over, they give another permission to dig the roads. My appeal today is, I like this budget speech. I'm impressed. I'm sincerely impressed with so many other schemes. But putting the thing in the budget will be only a paper tiger.
it will have no meaning. Unless and until we see that every word over here is implemented. And I can assure you, I will extend my full cooperation. If anywhere it is required, even if I am in the opposition, there is something nice about the rivers, about the lakes, about the river tributaries. Implement it. We require officers who have got a mission to develop, who have got a mission and missionary zeal to implement what is over here. We are with you. We will support you. Today, I am not asking money to construct new roads in Navali constituency. We have the best roads. I am begging money to restore this 1,000 kilometers of roads which were the best roads in the state of Goa. Another thing, you have spent thousands of crores of rupees. Maybe the money has come from Japan by JICA to break the roads. Thousands of crores are spent in my constituency to construct the sewerage pipelines, and I don't know whether they will be completed, I don't know whether they will be successful, and I don't know whether they will be of any utility to the public. 30 work orders are given over here, 30 work orders. If we have got thousands of crores to spend on the sewerage and breaking of these roads, don't we have 25 crores to repair these roads? What are we doing? What are we planning? Where are we going? I don't want any money of you to construct new roads. But I'm appealing and begging to you, give me money to repair the roads which are destroyed by the sewerage department. I hope you understood. Please ask your chief engineer to get the file. You have already sanctioned it. Maybe it requires signature of the chief minister. All these 5 village panchayats, we want to restore the roads within the next 2 months, because if you want to hot mix it, you cannot hot mix after 4 months. You have to hot mix it in the month of April and in the month of May. If you can do it, then we will leave to this beautiful budget speech. Thank you, Speaker, sir. Churchill. Speaker, sir. जे budget culture दिसाक chief minister announce केला. My colleague Bob Eugene Fadaran सांगितल्या प्रमाणे budget सारखे नंबर 1 आणि सगळ्यांनी एक्सेप्ट केलं. पण या बजेटाचेर जे आपण दाखवला त्या प्रमाणे काम जावं जाय. आणि म्हाका दिसता मुख्यमंत्री जे बजेट ताणें अनाउन्स केलां आनी जे सरप्लस पासून तेजेर दाखयल्या, आनी म्हाका दिसता ताणें एक जी येवजण घेतल्या ती चड बऱ्याक जातली. जे मायनिंगाक कॉर्पोरेशन कर म्हणून सांगूंक लागल्यार कितले वर्सां जालीं आनी कोणें करूना. मायनिंगाचें जे कॉर्पोरेशन करपाक गव्हर्मेंटान जे आपण डिसिजन घेतलां, आयज डिसिजन घेवन फाल्यां नेगार जावपाक जायना. हाल तुवें बरें कोण जाय जातले आनी कोतले हें इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. अनाउन्स केलें म्हणून जायना, इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. कित्याक जर तरी कॉर्पोरेशन केलें जाल्यार सरकाराक ट्रेजरींत खूब पयसो येतलो, चड पयसो येतलो. आनी एक बरें डिसिजन चीफ मिनिस्टरान घेतलो आनी शाबासकी केला. स्पीकर सर, जो आयज टुरिजमाचेर हांव उलोवपाक सोदतालो,
एपिडेमिक 19 जे जाला हे दुयेंस येयला एक वर्सभर जाले म्हाका दिसता इकॉनॉमीक गोंयचे न्हू इंडिये न्हू संवसाराची डावन जाल्या पूण प्रॉब्लेम अशें थोडे दीस जाले ट्युरिस्ट फ्लायट चालू जाली थोडे ट्युरिस्ट येवपाक लागले जेन्ना ट्युरिस्ट पुलीस म्हण आहा कोलवा जावं बाणाली जावं मी क्वेश्चन्स त्या ट्युरिस्ट पुलीस गेलो कायद कितें जे लांबाणी लोक आहा वो लोक जे पळय ट्युरिस्ट येता तेमकां सुसेग दिना तेंकां रावपाक दिना दर्याक वचोन तेंकां बसकायता दर्याक वचोन तेमकां सांग त्रास कोता हांवें म्हाका दिसता 100 फावटी पुलिसी कंप्लेन केलें म्हाका सगळे जे कोण आहा जे दुसरे कोण आहा ते म्हाका सदां डेली मी घरा कडेन फोन करता जे लांबाणी लोक आहा तो सोकला वयता दर्या कडेन आनी कोण ट्युरिस्टाक बरे भाशेन थिंगा एन्जॉय जावपाक दिना हांवें थोडे दीस जाले आदी हांवें ट्युरिजम मिनिस्टराक फोन केलो ऑनरेबल मिनिस्टर बाबू आजूनकाराक फोन केलो मला पुलीस सांग उडय कांयच ना पुलिशीक हांवें सांगिल्लें आयकताय म्हणून हांव कितें म्हणटा जो ट्युरिस्ट पुलीस पळय तुमी दवरता तेंकां दवरनाका तुमी दवरून फायद ना तेंकां ते वयताय आनी हाडले हात दाखयताय तेजे बरोबर वयताय हाडले हात दाखयताय ते आतां पळय ते गेले मागीर जाल्यार कितें करून जालें स्पिकर सर हेजेर स्ट्रीक दवरपा जाय आज आख्खे कोस्टल बेल्टा वयले जे कोण बिजनेस पीपल आहा तो लोक सगळो बोब माता त्या लांबाणी लोक सारको तेंकां त्रास करता जो तरी हे हावजांत आमी तरी उलयताय हेजेर एक्शन घेवपा जाय आतां एक मनीस अमेरिकासून येयलो वो गाल्फासून येयलो कॅनडासून येयलो वो कलकत्तासून येयलो गोंय बरो म्हणटकूच सगळे जावन येता आनी हें तरी चयलें दर्या कडेन कितें दिसतलें लॉज केली कितें लॉज सो हांव ताबडतोब मागता ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन जे तुवें थिंगा पुलीस दवरले आहा ट्युरिजम मांचे अंडर त्या पुलिशी तूं काड आनी कोणा न्यू एक थिंगा कमिटी कर त्या लोकांक अधिकार धाडपाक तो लोक थंय धाडयतलो हो सारको इम्पोर्टंट पॉयंट की हांवें कितें उलयता कितें सारकें आहल्या उलयतलो नाल्यार कांय उलोवपा ना सो थोडे दीस जाल्या लोकांक एक 2 पयशे मेळपाक ते देखून थिंगा जो कोण बिजनेसमॅन आहा तेका ते मेळपाक दिना त्या ट्युरिस्ट येयलो धांवता स्पिकर सर त्याच भाशेन हांव म्हणा म्हज्या आदी कोणे आमदारान तकली उजार करून आसतना थिंगा ट्रॅफिक पुलीस मागयली आनी ट्रॅफिक पुलीस मागयली ते ट्रॅफिक पुलीस थिंगा दवरल्या तांकां मागले इस्कला कडेन लूट जाता आनी कितें जाता तांकां सांबाळपाक पूण तेंगेले कायदो तो ना सकाळीं उठले हुंचे नाक्याचेर बसपाचें खंय वचून उबें रावपाचें 5-5 किलोमिटराचेर तरी पुलीस रावता ताळाव दिवपाक जाल्यार स्पिकर सर गोंयांत ट्युरिस्ट कितको येतलो स्पिकर सर आयज तुका तर टायम आहा आमी गाडी घेवन हिंगसून पुना या पुनासून बॉम्बे या तूं म्हाका हिंगसून पुना
पुन्हा असो बोंबे 2 कोटी जर तुका ट्रॅफिक पुलीस कोण पुलीस मेळटा दाखय आनी तो दाखयलो जाल्यार हांव तुका शाबास घेता. स्पीकर सर, आज प्रॉब्लेम अशें आहा बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीक कोलवाच्या लोकांक बाणावलेच्या लोकांक निंदपाक सुसेग ना. एक मोर्ना वयतलो तिंगतालाव, एक मिसा वयतलो तिंगतालाव आनी सांगता कितें पुलीस आमकां अमको कोटा कोयर बडो आहा गव्हर्मेंटान. ह्या पुलिसांचेर सांगलें अरे उमके कोटा करता तुम लोकांक बुडटाय, लोकांक बुडप, लोकांक बुडून अननेसेसरी आतां तो हेल्मेट घालता आडायलो तूं आर्स ना आनी कितें ना. अरे हेल्मेट तरी आहा तेका आडावपाक कितें जाय. बरें हिंग आडायलो तो बरो आहा, थिंगसान आनी एक 5 आनी एक 1 किलोमीटर थिंग आनीक आडयताय, थिंगसान मोटो वता आनीक आडयताय. कितें हें कितें चल्लां. आमी एक सायडीन तुमी इतले पुश मोटाय ट्युरिस्ट हाडपाक गोंयांत आनी ट्युरिस्ट येता समज एक ट्युरिस्ट गरीब सारको येयलो, समज हाल्या मद्रास वचून येयलो, तो एक आपल्यागेले 500 रुपया घेवन येयला, आपण एडी वयतलो एन्जॉय जाता म्हणून एक बियर मारतलो किंवा त्या 500 रुपया पुलिस कापाक जाय पयलेच. तो आनी एडी खंय पावता ताणें बेगीन वचयलो ना, तो बाजून संग गेलो घरा. पूण हें जावपाक जायना. हांव म्हळ्यार हे भाशेन तुमी कित्याक लागून पुलिस इंस्ट्रक्शन दिता. इतलो कोटा जाय म्हूण कित्याक दिता इंस्ट्रक्शन. हांवें कितले पावटी हावजां मागलें जे ट्रॅफिक जे सेल जे म्हज्यार बाळाले कोलवा घातलेले आहा तांकां काळ म्हणून नाक म्हणजे आमकां कित्याक घाला तुमी. तुमकां जाय लोकां हॅरेसमेंट करून हे भाशेन पुश घेवपाक. एरोंग स्पीकर सर, जेन्ना कोळेंत आहा इस्कॉल आहा, इस्कॉला भुरग्यांक आवय बापूय हाडून वयता थिंगाय आहाय तयार तालां भरपाक. कोयताच्यो सिस्टर येयल्यो म्हजे बगलेक, आमी इस्कॉल चलोवपाचें चलोवपा न्हू. पूण स्पीकर सर हें सारकें बंद जावपा जाय. बंद जावपा जाय म्हणल्यार बंद जावपा जाय. आनी हांव मागोता चीफ मिनिस्टरा कडेन तें ट्रॅफिक सेल जें तुमी कोलवा दवरलां तें काड आनी खंय जाय थिंगोर आमकां नाका. स्पीकर सर, PWDचेर म्हगेलो फ्रेंड नायलेचो आमदार उलयला. PWDचेर रस्ते करपाची चड गरज आहा आनी हांव जाणा मिनिस्टर केपेबल करपाक. पूण हे दुयेंसा लागून गोवोरमेंटाक पयशे शॉर्टेज पडले म्हाकाय अंडरस्टँड जाता. पूण आतां हे बजेटाचेर पळय दाखयला तूं आनी रावं नाका, आमचे सगळे रस्ते हॉटमिक्स कर. पूण सद्याक एअरपोर्टाक वचून कावेलोसी रस्तो वयता तो रस्तो सारको डावन जाला. तो रस्तो पयल कर, कित्याक तो रस्तो हाय क्वॉलिटी ट्युरिस्ट पळय येता तो सगळो 5 स्टार हॉटेलान येयलो. सो ते तांकां आयकपाक नाका हें कितें जालें काय कसो रस्तो काम तो इमिडियटली कर. दुसरे म्हगेले सगळे रस्ते पळय आहा ते हांवें पळय केल्ले हॉटमिक्स, तेच्या हॉटमिक्स केले न्हय. सो ते तूं आतां कर. हांव पळय PWD मिनिस्टर आहा तेन्ना पळय केल्ले तांणी पत केलें ना तें आतां तूं कर सगळे. कित्याक पयशे ना म्हणनाका, हांव तुका एक लेटर हाडून दिता खंय खंय कितें करपाचें. त्याच भाशेन सिवरेज. स्पीकर सर, सिवरेज प्लांट पळय म्हणटा तो पयलोच एक्झॅक्टली 20 वा 25 वर्सां आदीं
एक सिवरेज प्लांट जेन्ना एक आमदार उदय पेंबरो मारगांव MLA आसलो मुगेलो इश्ट लुजीन फालीर नाविले आमदार आशिल्लो तुमी दोगांनी मेळोन एक शिरोडा सिवरेज प्लांट घातलो 5,000 कनेक्शनां कंपल्सरी करूना दुसरें कितें जालां स्पीकर सर एक सिवरेज तरी प्लांट घालतलो तो प्लांट घालता थिंगा रिमोट एरिया तो घालपा जाय आनी रिमोट एरिया तो घायलो थिंगा तुवें उमकी जमीन रिजर्व करपा जाय उमकी जमीन तुवें रिजर्व करून दवरपा जाय थिंगांनी कांय येवपा जायना पूण हिंगा स्पीकर सर पॉतीस जाला हांव तो पळय सिवरेज प्लांट घातलेलो पयलो 25 वर्सां फुडें ती आदली टॅक्नोलॉजी तो भितरल्यान लीक जावपा लागलो तांकां 5,000 कनेक्शन मेळ्ळाय जेन्ना एक फावटी सिवरेज प्लांट घातलो तितून भितर जीव जाता तो जीव रावता हावळ खावपाक हावळ मेळना मोता सोका म्हणे थिंगा वास सुसपा जायना ही बॅक्टेरिया पळय आहा ती मोता जाल्यार हांव PW मिनिस्टर आसतना हांवें चलयलें तें हांवें म्हाका दिसता शेण आनी गोड कितलेच सरकाराचे पुश म्हणून थिंगा घालतालो तेन्ना तो शेण आनी गोड तरी पडलें तेन्ना म्हज्या चडसा आस येना कित्याक थिंगा कनेक्शनां 5,000 मेळनासलीं आनी ती लिकेज जाली आनी आज आख्खो रिवर्सल पळय आहा तो आमगेलो आख्खी रिवर्सल पिड्यार जाल्या पण सरकारान डिसिजन घेयना ती आतां डिगींग कोता उस्पिता आतां जातलें बरें उपरांत थिंगा हांव मिनिस्टर आसतना दुसरे कडेन 2 लाख एक्वायर केलो आहा लँड आनी थंयसर सिवरेज प्लांट घालपाक थिंग तयार आहा दुसरो आतां हो पळय आहा सिवरेज प्लांट आहा तो म्हाका दिसता तो बंद करचो पडटलो वा ताका न्यू टॅक्नोलॉजी करची पडटली कितें तरी करचें पडटलें पूण म्हाका एक आस येता लोक जायते फावटी एलेक्ट करता आसतनाय रेप्रेजेंटेटीव चोयना कोण एलेक्ट करपाचो जेन्ना म्हजो पयलो आमदार पळय आशिल्लो बाळाले कॉन्स्टिट्युएन्सीक ते कडेन तो केल्यार कांयच नासलें पूण तरी आसतना कोण मिनिस्टराचें चोवपा जाय आसलें हांवें बाळालेचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक जेन्ना पयलो आमदार जालो तेन्ना कोलवा एक व्हडलो ग्रावंड केलो लोकां कडेन भीक मागोन शेत मागोन ग्रावंड केलो पूण स्पीकर सर हे म्हजे पयले हो सिवरेज प्लांट आख्या बाळाले कॉन्स्टिट्युएन्सीचो हो ग्रावंडाचेर घालता आनी जेन्ना हांव आमदार जातरीच हांवें हिंगा बोब कोत्रीच हिंगा बोवाळ मात्रीच मुखेलमंत्र्यान सपोर्ट केला PW मिनिस्टरान सपोर्ट केला आनी ती पायप लायन पळय दोयऱ्या वचपाची ती आतां तुमी काडल्या ती पायप लायन काडून दोयर तुमी साप दवरलो ना जाल्यार ट्युरिस्टांनी त्या दोयऱ्या येवपा न्हू आतां ती पायप लायन बेगीन कॉमेस करा पूण तरी आसतना म्हाका भंय आहा जेन्ना आज संवसारांत वर्ल्डान 7 दोयरे आयकॉनीक बीच म्हणून केल्या तितली एक बीच आमची गोंयां कोलवा आनी कोलवा आयकॉनीक तरी बीच जाता आनी ती सिवरेज ती तुमी आतां हाडटा ती सिवरेजीचेर केदोळां कितें जातलें तें सांगपाक जायना आतां चीफ मिनिस्टर म्हणटालो म्हाका
थिंग तरी हाल्या वास मार लागला मागीर कांयच मदें पूण सद्याक इतलो डिस्प्लेस केल्लो आहा स्पिकर सर आयज सिवरेज सगळ्यांक गरजेची पूण सिवरेज घेता आसतना सिवरेज गाश्ट फुडें मागता PWD मिनिस्टराक पयलो एक रिमोट एरिया प्लांट घालपाचो चोय ती रिमोट एरिया तूं प्लांट घालपाची एक्वायर कर आनी उदकी आनी जमीन रिजर्व कर तिका बिल्डींग बी हाडपाची नाका नावेल ते भाशेन शिरोडा जाले ते भाशेन शिरोडा तिका घातलेलो प्लांट आनी तिका मागीर बिल्डींग काडल्या लोकांनी आनी आतां लोक बॉम्ब मारता देखून पयलो तुमी सिवरेज सगळ्या लोकांक जाय पूण पयलो तुमी जागो पळया आयज तो तीन ग्रावंडाचेर तुमी सिवरेज प्लांट घाला आनी कितें लॉस केला आमकां रॉंग डिसिजन स्पिकर सर हांव जाणा PWD मिनिस्टर आयकता बरे भाशेन फ्युचराक असल्यो वस्तू जावपा जायना तुवें केलें म्हणा तुवें केलें ना तें म्हाका खबर आहा कोण केलें तें खबर आहा स्पिकर सर ज्या सायडीचेर हांव उलयतां तुम्हाला आनी कित्याचेर उलयता डिमांड सिवरेज डिमांड ना सिवरेज डिमांड ना रे बाजाराची डिमांड न्हू आयक हांव कितें म्हणटा आतां तूं तुवें केलो रे तुवें केलां ओके बरें स्पिकर सर त्या हावजांत गेला ते चीफ मिनिस्टर संपलेलो भाव पारीकर त्या टायमाचेर हांवें GSIDचेर 70 crore एक बरो एड्युकेशन प्लॅन करून दिलो आमी कॉन्स्टिट्युएन्सीक म्हाका तेन्ना ताणें फर्स्ट फेज म्हूण 25 crore सेक्शन केले आयज तुमच्यान कोणाचें वचून चोवपा जाता हारेबान जेन्ना आशिल्लो बाळ उशीर आशिल्ली आयज थिंगा एड्युकेशन चलता पूण तें माया म्हयन्यांत प्रॉमिस केल्लें कॉन्ट्रॅक्टरान तयार कर म्हणून पूण आज पासून तिका लायटीचे हांबे चेंज करपाक इस्टिमेट केल्यार जाले 3 म्हयने अजूनही ते चेंज जायना ते चेंज जायना म्हणून ते काम करपा मेळना मागता PWD मिनिस्टर इनवॉल्व जावं आपय आनी सांगता इमिडिएटली टेंडर काड कित्याक माया म्हयन्याक तो तयार करपाक तेज भायर हांव मागता सर मुखेलमंत्र्या कडेन तेन्ना 25 crore तेन्ना फर्स्ट फेज दिल्या उरलेली फेज आतां म्हाका ह्या पयशे त्या प्रमाणे सँक्शन करून दिवपाचें दुसऱ्या मुगेले पंचायत लेवलाचेर स्पिकर सर बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सींत सांगपाक म्हाका दूख भोगता येदोळी कॉन्स्टिट्युएन्सी 1989 हांव थंयसर इलेक्ट जाल्लो तेन्ना बारीकसो भोंवपाक चोवना हेल्थ सेंटर बारीक बारीक दिसता बारीकशे आशिल्ले दिसता आमकां हेल्थ सेंटर ना बाणाले कोलवा सेलावली आमकां हेल्थ सेंटर लागून कासाल इश्ट पडटा वार्का ओर्ली कार्मोना कावेलोसी हेल्थ सेंटर लागून चिंचोण इश्ट पडटा पूण हे हावजांत हांवें हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागलें चीफ मिनिस्टरा कडेन मागलें
म्हाका एक बरो 14 बेड ओ 15 बेड एक हेल्थ सेंटर बांदून दिवपाक जेन्ना हांव PW मिनिस्टर आसलो नाविले आमदार आसलो नाविलेंत हांवें हेल्थ सेंटर बांदलेलो तेच भाशेन म्हाका हेल्थ सेंटर बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीक जाय म्हणून गेले मागणे हेल्थ मिनिस्टरान मानून घेयलें चीफ मिनिस्टरान मानून घेतला आनी जो प्रोविजनल जो जागा आहा तो चीफ मिनिस्टरान आतां हेल्थाक दिला हेल्थ सेंटराक ट्रान्सफर केला आनी हांव मागतां चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी हेल्थ मिनिस्टरा कडेन जाता तितले बेगीन हेल्थ सेंटराक बाणावलेच्या हेल्थ सेंटराक फावंडेशन घालपाक बाणावलेच्या हेल्थ सेंटराक फावंडेशन घालपाक कित्याक हेल्थ म्हणटा ती सगळी गरजेची वस्त हेल्थ इज अ वेल्थ सगळें खबर आहा हेल्थ तरी ना मनीस मुखार वचपाक शकना पूण हेल्थ सेंटर ताबडतोब घालून एक वर्सा भितर तयार करतले म्हणून कित्याक हे बजेट आहा ते प्रमाणे कितले हेल्थ सेंटर बांदता स्पीकर सर जेन्ना हें दुयेंस येयलें आज आमचे टुरिस्ट टॅक्सी म्हणाका दुसरे टॅक्सी म्हणाका आज तेमच्यो फामिल्यो सांग त्रासांत पडल्या जेन्ना हॉटेलां बंद जालीं तेमकां बिजनेस नासलें कांयच ना आमात तांचे मिस्टर कडेन टुरिस्ट टॅक्सी आहा वो दुसऱ्यो टॅक्सी आहा तेका थोडे तरी पयशे एकल्याक दिवपाक कित्याक बासीक तुवें दिल्ले आहा बासीक तुमी दिता सो हांव मागतां तुमी टुरिस्ट टॅक्सीक दुसऱ्या टॅक्सीक कितें तर दिया कित्याक हें वरोस इतले त्रास जाल्या सगळ्यांक त्रास जाल्या आनी मुगेर मागणें सदांच जे गोवा मायल्स आनी खंयचे मायल्स येवपाचे आहाय तांकां मायलींतल्यान मायल धाडाय नाकाय ते आमकां गोंयां नाकाय गोंयां तो मिटर घालपाक आहाय मिटर घाला कितें आहा तें टॅक्सीवाल्याक उलोवया पूण टॅक्सीवाल्यांक आमचे गोंयचे ताका पड दी गोंयकारां जरा आनी हांव साप्लाय जाता तुमी तरी आयज एक मनशागे तरी आधार कार्ड करतलो तेगेले वा आनी कसली पॅन कार्ड करतलो ताका तुमी 15 वर्सां डॉमिसायल मागता पूण जेन्ना एक गोवा मायल्स पळय आहाय ते केन्ना येयले खबर ना पयले खूंयसर येयले ते खबर ना फाल्यां तरी कितें गोंयांत जालें तुमच्या खंय दवरतले कितें दवरतले तुमी हांगा तांकां कांय ना तुका फक्त पेपर ना ड्रायव्हर आहा ताका डॉमिसायल ना सो मागता चर्ची लायले हांव ह्या हावजांत येयल्यार खूब वर्सां जालीं हांव कितें सांगता तें तुमचे बऱ्याक त्या फ्युचर जनरेशनाक त्रास जावपाक जायना देखून हांव मागता टुरिझम मिनिस्टराक आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक जे पळय गोवा मायल्स पळय आहा तांकां सपोर्ट करूं वचनाका तर तुमी गोवा मायल्साचे ड्रायव्हर आहा ताका 15 वर्सांचे डॉमिसायल माग कोण तरी आहा ताचो तुका ड्रायव्हर हे खंयचे ड्रायव्हर खंयसर येयले पाकिस्तानाचो येयले आनी खंयसर येयले खबर ना गाय कोणाला जाऊ त्यो गाडी कोण काढायो गाय कोण काढले कोण जाणा गाय कोण काढले आमकां खबर आहा पूण ड्रायव्हर खंय देखून हांव सांगता स्पीकर सर माझे कान दवर स्पीकर सर कान दवर कित्याक तूं उलयता म्हाका हांव डिस्टर्ब जाता कित्याक आमचे जेन्ना 89 हे हावजां येयले पळय
तेन्ना हांवें मागलें. त्या टायमाचेर फकत एक 5 स्टार हॉटेल आसलें सावथाक माजोर्दा. मागीर म्हणून वास्को एक आसलें, सिद्धार्थ गोवा, आगवाड आसलें, मांडोवी आनी फिदाल्को ही पयलीं. हालीं माजोर्दा हॉटेल आसलें आमी सावथ गोवाक. उपरांत हांवें हावजान सांगलें तेन्ना BJP पक्ष ना, काँग्रेस MG तेंगे पक्ष. हांव मागता तेन्ना की इंडस्ट्री वाडुया, टुरिजम इंडस्ट्री वाडुया. कित्याक वाडुया? आमचे गोंयचे भुरगे गोंयांत राव दी, कोणाक टॅक्स चलोव दी, कोणाक शेत घाल दी, कोणाक तरकारी दिव दी, कोणाक आनी दुसरें हें कर दी. आनी हे बेजाचेर आमी टुरिजम वाडयलें. आज आमची कोस्टलची कितली हॉटेल जाली. मागता टुरिजम मिनिस्टराक, हांव जेन्ना टुरिजम मिनिस्टर आहा तेन्ना 80% गोंयकार ह्या हॉटेलांत काम करतालो. ताबडतोब हे हावजां मागता एक हॉटेलाचो कितलो गोंयकार आहा आनी कितल्या गोंयकारांक भायर मारल्या, कित्याक मारल्या तेजी इन्क्वायर कर. हांव जाणा चीफ मिनिस्टराक जाय गोंयकारपण, गोंयकार जाय, ते गोंयकार जाय. पूण गोंयकार तरी जाय जाल्यार आज तुमची चड गरज आहा एक हॉटेलांत 5 स्टार जावं, 2 स्टार जावं, 3 स्टार जावं, एक हॉटेलांत काम आहाय ते कितू गोंयकार येतोय. 80% जेन्ना चर्चील आयएम आहा टुरिजम मिनिस्टर 80% गोंयकार आशिल्लो, तो गोंयकार पोत्तो गोंयांत आसपा जाय. आनीकूय एक आहा, तर आज तर तूं बॉम्बेक गेलो, हॉटेला पगार कितें, वेटराक समज 20 ते 25,000, गोंयांत 10 ते 12,000. एटलिस्ट 3 वाट तरी मेळपा जाय, 15,000 वयर आसपाकूच जाय. ते प्रोफेशनल तें. सो हांव मागता जर आमी ह्या हावजां उलयताय तें तुमी उलोवन भायर उडोवं नाका, मतीन धरा. गोंयकार तरी गोंयांत उरतलो, गोंयकार तरी गोंयांत रावतलो जाल्यार टुरिजम सारकें वाडोवंक जाय. आतां निमाण पॉयंट स्पिकर सर, सांग सिरियस पॉयंट. स्पिकर सर, जेन्ना आज CRZ, GM आनी हे बी सगळे पडे कितें आहा तेजेर लोक सगळो भिल्लो आहा. आनी हांव सांगता आनी ह्या हावजां सगळ्यां कडेन मागलां. लास्ट टायम मागलेलें एक आमी रेजोल्युशन घेया. आमकां गोंयां कुडसो कितलो जाय, गोंयांत कितल्यो इंडस्ट्री आहा सांगची स्पिकर सर. गोंयांत कितल्यो इंडस्ट्री आहा त्यो, गोंयांत आमकां कुडसो कितलो जाय. समज 12 टन जायो, 12 टन, चड टन जायो 14 टन, 14 टन जाल्यार 14, 12 जाल्यार 12. एक रेजोल्युशन घेया सगळे, हेज्या वयर कुडसो हिंगा हाडप ना. कित्याक स्पिकर सर हांव सांगता, आयज खंयचोय संवसाराचो, खंयच्याय संवसाराक खंयच्याय गांवांतसून तरी येयलो लोक गोंयांत येयलो, आवय सायबा गोंयांत काय बरें दोयरो, काय बरें न्हंयो, काय बरीं झाडां, काय बरें तोळी. आनी आज एक मनशा लागून स्पिकर सर जे MPTन म्हाका उड आसा, MPTन 85 जे आमगेलो सगळो दोयरो ते आपल्यागे ताब्यांत घेतलो आहा. कोण ते MPT? पुलगांव MPT केन्ना येयल्या गोंयांत. हें तुमी काडपा जाय. MPT गेल्या सगळें MPTन सगळो दोयरो पळय घेतलो आहा, म्हाका भंय पडली आहा. हाल्या एक मनशा लागून समज तुमी हो तरी
ऑस्ट्रेलियात एक मांड घेतलेल्या खुर्शांची आणि ती मांडणी तरी तुम्ही हाडून खुर्सो गोंया तरी स्टोर केलो स्पीकर सर दोयर काळ जातलो रिवर काळ जातले गांव काळ जातलो सकाळ उठून तुका उस्कार सोडपाक मेळपाना जे आज पोल्युशन पण जाता डेली त्याच्याहून चड पोल्युशन गोंयांत जातलें स्पीकर सर बोरयेले भांगराचें गोंय बोरयलें सुकाचें गोंय हें गोंयांत तुमी काबार करपाक चिंतनाका कुर्सो म्हटल्यार तो एक रेजोल्युशन घेवपाक जाय चीफ मिनिस्टरान उमको कुर्सो हेच्या वयर कुर्सो येवपाच ना कुर्सो तरी येवपाक जायत हांव स्पीकर सांगता ओपन सांगता आमकां आमचो लोक थोडो एमपीटी काम करता 4-5 लोक काम करता हे 4-5 लोकांक लागून आखो लोक त्रासा पडपाक जायना जो तरी हांव तरी जितलो उलो रायलो जाल्यार तुमी तरी कुर्सो हाडपाक केलो एमपीटी आमी बंद करपाक तयार जातले कित्याक कुर्सो तो एमपीटी नातलो स्पीकर सर आज इंडस्ट्री हुई आहा महाराष्ट्र इंडस्ट्री हुई आहा खुर्च्यांच्यो कर्नाटक आहा हांव कितें म्हणटा स्पीकर सर तांकां जाय कर्नाटक हाडपाक तांकां जाय महाराष्ट्र हाडपाक पूण आमच्या गोंयांत स्टोर करूं नाका प्लीज स्टोर करूं नाका गोंया पळय म्हणटा तें सुकाचें गोंय हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन एक रेजोल्युशन घे तुमको कुर्सो आमकां जायो तो सगळे सपोर्ट करया पूण तेच्या वयर कुर्सो स्टोर करपाक नाका कित्याक लोकांची भंय पडली आहा ताका लागून मागता पिलूक मारली देबर करूं तें मारलें पिलूक मारलो Speaker sir, I rise today to discuss on the budget for the state of Goa for the year 2021-22. Speaker sir, budget जेन्ना येता तेन्ना लोकांची अपेक्षा आसता की फुडें कशें आसतलें एक विजन डॉक्युमेंट सरकाराचो की सरकार कितें करूंक सोदता सरकाराचे विचार की लोकां बाबतींत कितें आसा स्टेटा बाबतींत कितें आसा आमच्या इकॉनॉमी बाबतींत कितें आसा बजेट इंट्रोड्यूस जावच्या पयलीं हांवें पयलींच म्हणिल्लें दीस बजेट इज नथींग बट इलेक्शन जुमला वॉट एवर इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड इज गोइंग टू ओनली प्लीज द पीपल कोरम आसा न्ही तुमचो कोरम पाय नासता तुमचो when we get to into this particular space because sir we need to ensure that this budget is truly accomplished तेन्नाच लोकांक कॉन्फिडन्स येता पयलो प्रश्न पडटा फाटल्या वर्साचें बजेट कितें जालें काय म्हणून वॉज द गव्हर्नमेंट सिरियस ऑन द बजेट और वॉज इट जस्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड इफ इट वॉज सिरियसली इंट्रोड्यूस्ड जाल्यार 31 मार्च 2020 ताजे पयलीं जी असेंब्ली जाल्ली तेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंतान सीएमान तेन्ना सांगिल्लें की आपूण एक्शन टेकन रिपोर्ट 31 मार्चाच्या पयलीं प्लेस करता म्हणून 2020 फाटल्या बजेटाचेर आज पर्यंत स्पीकर सर एक्शन टेकन रिपोर्ट येना तें बजेट खंय गेलें जाल्यार खबर ना कितेंय जालें जाल्यार कोरोना पॅन्डेमीक आशिल्लें म्हणून खंय जंय ना थंय तो एक वर्ड घालता पूण बाकीचें सगळें जाता जें कितें जावंक जाय तें जाता जें जावंक जायना तर कोवीड रिस्ट्रिक्शन्स जाता आनी हातूंत स्पीकर सर कमीत कमीत ह्या वर्साक आमी आयिल्ले आसा आज स्पीकर सर जेन्ना बजेट हें इंट्रोड्यूस जाला we are talking about a per capita income of about 5.7 lakhs, which is the highest in the country. I'm very happy about it. Speaker sir, the GSDP estimate for the year is estimated 89,421.61 crores, तातूंत 9.72% growth rate दाखयल्ली आसा. आता एक्सपेंडिचराचेर येता आसतना स्पीकर सर, he talks about a net expenditure of 21,646.68 crores for this year, which is an increase by 12.8% over the last year. आता हातून स्पीकर सर रेव्हेन्यू रिसीट्स तो म्हणटा 16.39% वाडटल्यो फिगर दिना
आता मूळ प्रश्न हांगा येता स्पीकर सर. Last year we have had a borrowing of roughly about 3,364 crores. Last year we have paid a debt interest of roughly 1,800 crores. 1,800 कोटी समज इंटरेस्ट पे केला म्हणजे जवळजवळ 150 कोटी महिन्याक आम्ही ताजेर पे केल्लो आसा. इंटरेस्ट फक्त ऑन वॉट वी हॅड बॉरोड. 3,364 कोटी आम्ही बॉरो केल्या. सो जेन्ना आम्ही 21,000चे एक्सपेन्सीस दाखयता जाल्यार इनकम कितें काय म्हणून पेजीस पळयतकर कळटा की अराउंड 8,300 crores इज द अप्रॉक्सिमेट इनकम दॅट दे हॅव शोन इन वन ऑफ द स्पेसीस. आता 8,300 कोटी तू इनकम समज दाखयता आनी 21,000 एक्सपेंडिचर दाखयता जाल्यार 13,000चो गॅप येता स्पीकर सर. आता म्हाका तरी दिसता स्पीकर सर दीस इयर्स बजेट इज नथींग बट अ स्टॅलिन्स बजेट. स्टॅलिन हांव कित्याक कंपेर करता कित्याक आमचो सीएमाचो नेचर इतलोच ऑटोक्रेटीक जाला तसो स्टॅलिनाचो आशिल्लो. आनी हांव ती कोंबडेची एग्जाम्पल परत परत सांगता. एक कोंबडी आशिल्ली ताजी पाकां काडप ताका दुखले की ताका सायडी घालून मूठभर तांदूळ दिवप. तो वताली आनी ती तांदूळ खाताली आनी आपली पाकां काडल्यार ती विसरताली. आज गोंयकारांची ही दशा जाल्ली आसा स्पीकर सर. मोल्या म्हादय IIT म्हण तूं आनी लोक रस्त्यार आसा. पीपल आर ऑन द रोड्स फॉर एज्युटेशन. The party in power is happy because they are getting the mandate. They are not getting they are getting only voting mandate. They are not getting people's mandate, Speaker sir. That they have realized a division in the opposition is the benefit for them to get their things right. And ताच्या खातीर स्पीकर सर जरी सिटा जिंकले म्हणजे गोंयच्या लोकांचे मत आसा अशें ना. हाजेर स्पीकर सर जेन्ना आमी विजन डॉक्युमेंट पळयता I would like to understand what they are looking for. स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून ऑनरेबल CM म्हणीत आसा. डॉक्टर रघुनाथ माशेलकरान एक विजन डॉक्युमेंट काडिल्लो. तातूंत ताणें सुसम्य गोंय सांगिल्लें म्हणजे सिरीन अँड ब्युटिफूल गोवा. संस्कृतीत गोंय सांगिल्लें, सुसंस्कृत गोंय सांगिल्लें. सुसंस्कृत गोंय म्हणजे कल्चर्ड गोवा. संतुलित गोवा म्हणजे बॅलन्स्ड अँड सस्टेनेबल गोवा. सुविद्या गोंय म्हणजे नॉलेज सेंट्रीक आणि एज्युकेशना खातीर एनलायटन गोवा. समृद्ध गोंय म्हणजे एफ्लुएंट गोंय म्हणजे गोंयांत जे पयशे आसा ते गोंय. सुशासीत गोंय म्हणजे वेल गव्हर्न्ड गोवा आणि स्वानंदी गोंय म्हणजे हॅपी गोवा म्हणून. म्हाका हे बजेटान स्पीकर सर ह्यातूंतलो एकूय वाक्य दिश्टी पडना जातूंतल्यान हे बजेट वाचतकर वी कॅन से that any of these 7 points are being met by looking at this budget की हे 7 डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर अनिल काकोडकर सगळ्यांनी ते 15 जाणांनी बसून काडिल्ले हो विजन डॉक्युमेंट हॅज बीन डन. पूण आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय हे म्हणून आमी सध्या दीस काडटा. घरा उपाशी असतात, घरात खावपाक पयशे नासता, 2 वेळाचें जेवण नासता, पूण स्वयंपूर्ण गोंय जावपाची ताक आमकां CM दाखयता. तेन्ना स्पीकर सर ह्यो पॉप्युलिस्ट स्किम्स येता. बजेट वचच्या पयलीं आय वूड फर्स्ट लायक टू थँक CM की दे प्रोजेक्ट्स हांव मंत्री आसतना सुरू केल्ले हॅव फावंड अ मेन्शन इन द बजेट. सो आय ऑन बिहाफ ऑफ माय पीपल ऑफ Porvorim I should thank him he has ensured that his projects are getting completed. But when we come to the state, Speaker sir, the vision document states what the state has to be going, and especially in the 60th year of liberation, आम्ही 60th year of liberation 300 कोटी सरकार सेंट्रा कडल्यान मेळपाचें आसा म्हणून ढोल वाजयले. मागीर सांगले आमी खंय मोडपाचें आसा. ह्याच 60th year चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर्स वेर ऑन आझाद मैदान. आमी स्वता गेल्ले, सुदीन बाबूय गेल्लो, सगळे गेल्ले. मागीर CMन हांगा आमी प्रश्न काडटकच तांकां कितें तरी उत्तर दिलें. Is this the way we are looking at 60th year of liberation? आता हुतात्मे बाकीचे जे कोणांनी आपले सॅक्रिफायस केले तांच्या खातीर आपण कितें करतलो आमी सांगलें. हे सगळे लेखी स्पीकर सर बाब लुईजीन फालेरोन म्हणला अशें पेपर टायगर. Budget definitely looks very attractive for a common man. But is the common man in a state to read this budget today is the question. आम्ही फाटले वर्स कोविडान काढले आणि कोविडाच्या मगजमारीन आमची जी प्रॉब्लेम झाल्या, कोणाचे सोयरेदार गेले, कोणाचे स्वतःचे लागीचे गेले, कोणाचे मित्र मंडळी गेली, कोण बरी ना झाली. कोविडाची मगजमारी खंयच्यान सुरू जाल्ली फ्रॉम ग्रीन झोन टू आता आमी पावले ते सगळ्यांक खबर आसा. फ्रॉम द best of the states we became one of the worst of the states with this COVID
pandemic. And the COVID pandemic's impact खंय आशिल्लो Speaker sir should have found the budget mentioned in the budget. Speaker sir, जे दोतोर वावुरले, जे कोरोना वॉरियर्सांक शाबासकी दिल्या, तांकां समज ह्या 60th इयराक समज ताणें पुलीस जावं, दोतोर जावं, एडमिनिस्ट्रेशन जावं, कोण वावुरल्या, तांकां ताणें समज इन्सेंटीव दिल्ले, वी वूड हॅव एक्चुअली थॉट की खंयच्या तरी हातून कोविडाचेर आमी खंय तरी त्या लोकां कडेन पावले की तांणी जे सोसायटीक दिले ते आमी कितें करूंक पावले म्हणून. पूण आज प्रश्न पडटा स्पीकर सर, वन इज दॅट, second is the social economic impact. Socio-economic impact covers the social sector and the economic sector. When we talk about the socio-economic sector, Speaker sir, Honorable CMan has taken care to see की widow खातीर 2000चे 500 रुपया वाडयले आनी 2500 केले. बरी गोष्ट. I should thank him for it. But what happens to the sector, Speaker sir, which are common people who are striving there, they out in and out. Speaker sir, कांदे बटाटे वाडले, गॅस सिलिंडर वाडलो, पेट्रोल वाडले, डिझल वाडले, कॉमोडिटीज वाडल्यो. म्हणजे एक वाटो हे तूं गृह आधार सांबाळपाक 1500 दितालो तर 1500 दिता, DSSक 2000 दिता, कोण मेडिसिनाचे दिता ताका 500 रुपया एक्स्ट्रा दिता. आनी हेवटेन तूं तांची पेट्रोला खातीर तूं वाडयता, डिझला खातीर वाडयता. पेट्रोल डिझल इज नॉट ओनली पेट्रोल एंड डिझल स्पीकर सर, इट इन्क्रीजीस द ओवरऑल एक्सपेन्सीस. इन्फ्लेशन वाडटा विथ दीस पर्टिक्युलर थिंग, जे सरकारान नोंद घेवची पडटली. पूण थंय वॅट वाडयता जे आमच्या कंट्रोलान आसा आनी हेवटेन काडून गृह आधार दिता. शेवटी तूं हेवटेंतल्यान पयशे तांकां दिता आनी हेवटेंतल्यान भायर काडटा. आज तुजी गरज आशिल्ली की 1500ची जी गृह आधारची स्कीम आसा ती कमीत कमी 3000 करची. जाणटे जे कोविड मगजमारीन तांकां एक्स्ट्रा मेडिसिन्स एक्स्ट्रा भानगड्यो जावंक पडूंक लागल्या, तांच्या खातीर 2,500ची 5000 करची. जाल्यार खरी पावती स्पीकर सर बारीक बारीक ग्रामीण भागान ही स्कीम सारकी अर्थान पावतली आशिल्ली. But when we are talking about social factor, we are stuck up. Now we come to the economic, Speaker sir. Economics, and which was the worst vertical? The youth, the unemployed. ज्यांची बेरोजगारी वाढली, जे इंडस्ट्रीज बंद झाले, मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रीज बंद झाले तर ते कोण मॅनेजिंग आसले तांचे धंदे बंद झाले. धंदे बंद झाले म्हणून लोक बेरोजगार झाले. तेवटेन भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंटाची संधी मेळची म्हणून भुरगे भोंवता, आवय बापूय भोंवतात. जाल्यार आज आमचें कर्तव्य कितें आशिल्लें स्पीकर सर? द बजेट टॉक्स अबाउट 11,000 jobs. I am not against the government jobs. Everybody has aspirations to have it. But does a government portray itself to handle unemployment with government jobs? 196 companies wanting to invest, 37,000 private jobs. Speaker sir, हे ऐकून 8 वर्सां जाली. IPB आयल्याक तेच आसा. गव्हर्नर स्पिचानूय हेच आशिल्लें, 25,000 कोटी इन्व्हेस्टमेंट, 50,000 जॉब. आज पर्यंत जॉबा खातीर स्पीकर सर समज कितें करपा जाय आशिल्लें, दीस डॉक्युमेंट शूड हॅव फाउंड अ गुड बजेट फॉर स्किल डेव्हलपमेंट. Why is no mention made of skill development in this budget, which should have found a way to ensure that our people are skilled? एक फटींगपणा very clear in the same LQs दिल्ली आसा आनी CMन हांगा बजेटान सांगलां, is the youth of Goa will be trained. बाबूचे मोपा टर्मिनल starting by 2022 आनी 20-21 ऑक्टोबराच्यान तांकां घेतले आमी सांगता. स्पीकर सर, कोणे एनालिसीस केल्यो की हे आमचे भुरगे आज त्या जॉबांक तयार आसा काय ना काय म्हणून, आनी ना जाल्यार ट्रेनिंग करपाक कितें केलां? ट्रेनिंग करपाक ह्या मोपाच्या कॉन्ट्रॅक्टर GMRक सांगिल्लें आशिल्लें की तूं स्वता ITI पेडणेमान कर म्हणून. तो पयर लेटर घेवन आयला सांगपाक की आपूण पेडण्या करचो ना, आपूण आपल्या वेवस्थेन करता. केन्ना करतलो? बांदतलो केन्ना? ते भुरगे हाडटलो केन्ना? तुझे 20-22 टर्मिनल सुरू जाता, भुरगे तयार जातले केन्ना? स्पीकर सर, शेवटी भायले खंयचे येतले, हांगा रावतले, तेन्ना बाबू हेवटेन आसतलो काय तेवटेन आसतलो म्हाका खबर ना. पूण दॅट इज द टायम समज आमची तेन्ना बॅटरी पेटली, कांयच उपयोग ना. हे गोवा शिपयार्ड धर नाल्यार व्हडल्यो व्हडल्यो गोवा
रिलेटेड PSUs दर नाल्यार गोंयच्यो कंपनीज दर हीच व्यवस्था जाल्ली आसा. फार्मास्युटिकल कंपनीज दर, बाकीच्यो फॅक्टरीज मॅन्युफॅक्चरींग दर. वाय आर गोवन्स नॉट गेटिंग? एज लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर स्पीकर सर, तेन्ना हांवें स्किलिंग अकॅडमी सुरू केल्ल्यो, सो दॅट द गोवन देर गेट्स अ जॉब एज अ इंटर्न एंड देन इज एबल टू बी रिक्रुटेड. आज ती व्यवस्था ना बरें आसा. एम्प्लॉयमेंट कसो हँडल करतलो? गव्हर्मेंट जॉब दिवन 15 लाखाची संख्या. भुरगे यूथ अनएम्प्लॉयड कितले आसा स्पीकर सर? 11,000 जॉब. तूं कोणाक सॅटिस्फाय करूंक शकता? 11,000 सॅटिस्फाय करता आसतना आज जवळ जवळ 8,000 कॉन्ट्रॅक्च्युअल आसा, टेम्पररी आसा, बाकीचे आसा. हाऊ विल यू रीच आउट टू देम? तांची सेक्युरिटी जॉब सेक्युरिटी कोण पळयतलो ज्यांनी 5-5, 8-8 वर्सां केल्ले आसा? आज स्पीकर सर, गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑन अ ऑल टाइम लो, अँड आय डोंट ब्लेम फुल्ली द गव्हर्मेंट ऑफिसर्स ऑल्सो. तांचे सादें 60th इयराक डियरनेस अलावन्स लास्ट 6 म्हयने दिले ना. When we are talking about this, there is no mention of general administration, which should have been the pillar of this particular government. What is mentioned is this. Is this mentioned की आम्ही 250 कोटीची बिल्डिंग बांधता म्हणून? स्पीकर सर, जेन्ना आम्ही लोकांकडल्यान पयशे घेता आनी आम्ही कितें तरी करूंक सोदता, तेन्ना डू वी टॉक अबाउट बिल्डिंग, पुटिंग अप अ बिल्डिंग वेन वी आर इन द फेज ऑफ ई-गव्हर्नन्स? एक सायडीक तूं सांगता डिस्ट्रिक्टाक आपल्याक अवॉर्ड मेळ्ळो. डिस्ट्रिक्ट हांव IT मिनिस्टर आसतना बाब मनोहर पर्रीकरा बरोबर आमी हें लॉन्च केल्लें स्पीकर सर. हेच डिस्ट्रिक्ट, हेच gov.in पोर्टल ह्या कोविड मगजमारी वेळार यूज जालें. आज तुका अवॉर्ड मेळ्ळो. वी आर प्राऊड that Goa has got an award for a thing which is required. But what is e-district? E-district decentralizes you from the common public. CRCs तू 15चे 200 करूंक सोदता. Very good. 200 CSCs करता, you are again delinking the public from the government. Then why do you need a 250 कोटीची बिल्डिंग if there is a priority? स्पीकर सर, हे पयशे आज आमच्या सोशल सेक्टरान बारीक बारीक लोकांक जे खंय त्रास जाल्ले आशिल्ले तांकां दिवपाची गरज आशिल्ली. स्पीकर सर, सेंटराक आमी हर्ड अबाउट डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया. हांगा आमी सध्या आत्मनिर्भर गोवा, स्वयंपूर्ण गोवा करून आमी नारे म्हणटात. स्पीकर सर, आत्मनिर्भर आनी समज हे जातले आनी गांवांतल्यान समज सुरू करतले जाल्यार शेती बाबतींत सुरू जावंक जाय. सरकारान सांगचे ह्या बजेटान शेती बाबतींत कितें केल्लें आसा? एक ट्रॅक्टर चलयतलो जाल्यार ड्रायव्हर 4 वरां वयर एक दीस ट्रॅक्टर चलयना. खंयची शेती करतलो? वॉट आर वी टॉकिंग? वॉट इज द विजन इन एग्रीकल्चर एज फार एज दिस इज कन्सर्न स्पीकर सर? शेतकरी आधार निधी जो 30,000 शेतान घालता ताका मेळटा 2,500 रुपया. ताका तुमी कितें करतले? तुमी क्रॉप, इम्पोर्टेड क्रॉप आनी भायलो क्रॉप आनी इंडियन क्रॉप नवे नवे उडयल्या. बेसिक शेतकऱ्यांक जे स्पीकर सर आज जाता, हांवें एक आमच्या रेव्हन्यू मिनिस्टराक दिले, आज पर्यंत सॉल्व जावना इशू. शी हॅज टेकन कीन इंटरेस्ट, बट आय डोंट थिंक द पीपल अंडर हर आर इंटरेस्टेड टू डू वॉट इज रिक्वायर्ड. ते आमचे शेतकरी स्पीकर सर 2 वेळचे जेवणाक रडटात आनी वी आर नॉट एबल टू एसिस्ट देम. कित्याक कोण तरी मानशेकार नुस्तें काडटा म्हणून बांद फोडिल्ले. सादें एक्झाम्पल. इफ गव्हर्मेंट इज सिरियस ऑफ मेकिंग शेतकरी आत्मनिर्भर आणि स्वयंपूर्ण गोय करतले जाल्यार पहिले हे ग्राउंड लेवल इश्यूज हँडल शूड बी डन विथ अ व्हेरी स्ट्रॉंग हँड अँड अ व्हेरी स्ट्रॉंग विल. दॅट इज द विजन ऑफ द गव्हर्मेंट. आणि कितें चल्लां सद्या? कितें चल्लां? लोक सगळे कोविडाचे रिस्ट्रिक्शन आसून सुद्धा रस्त्यार कित्याक आसा? लोकांक सद्या कितें पडलां गोंयांत? स्पीकर सर, आज गोंयांत लोकांक पडला स्वताची आयडेंटिटी, स्वताचो कल्चर, स्वताचे ट्रेडिशन राखपाक आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट पर्यावरण राखपाक. एनवायरमेंटाच्या दृश्टिकोनांतल्यान स्पीकर सर, ऑनरेबल सीएमान मोल्ल्या बद्दल 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स फॉर वीच ही इज वर्किंग एट द विंग्स ऑफ द सेंटर मेन्शनूच ना. तूं झाडां कितें कापतलो सांगत ना. तुका समज बरो ट्रान्सपरंट विचार आसा की आपूण झाडां कमी कापतलो, तामनार हाडटलो आनी कितें करतलो, रस्तो वाडयतलो. व्हेरी गुड. तुज्या तकलेन समज बरे विचार आसा, यू शूड हॅव फाउंड इट बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट गोवा. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गोवा, द मोलेम प्रोजेक्ट शूड हॅव बीन डिस्कस्ड. काल बाल अलिनान मोलेमचो विशय काडलो, फूल डिस्कशन मेळूं ना आनी इलेक्शन मेळटलें. आमी तातूंत वचनात. आज ते इन डिटेल आय वील टॉक ड्युरींग द डिमांड्स. पूण स्पीकर सर, आज मोल्या खातीर गोंयची आयडेंटिटी इज एट स्टेक.
बारीक बारीक भुरगीं जाणटी सगळीं रस्त्यार येतात तर पुलीस दादागिरी करून तांकां सगळ्यांक भितर उडयता कोविड रिस्ट्रिक्शन सांगता आनी हियरिंग दिना आनी हेवटेन सगळ्या बाकीचे चलता स्पीकर सर आज पर्यावरण राखपाची संकल्पना सीएमाच्या बजेटान आसपाक जाय आशिल्ली टू अनाउन्स दॅट गोवा वील डू वॉट गोवन्स वॉन्ट म्हणून कोळसो नाका नाका लिनियर प्रोजेक्ट खंयचे आमकां प्रायोरिटी आसा ताजेर उलोवया म्हणून गोंयकारांक घेवन उलोवया म्हणून पब्लीक हियरिंग करपाक स्पीकर सर 10 मिनटां उलयलो 2 वरां उलोवन जालें लेट मी स्पीक 15 मिनिट च्या पयलीं काय जावचें ना 15 मिनटां स्पीकर सर let us make it very clear Mollem today or Madai or Korso हे विषय जे आसा गोंयच्या हितान समज ना एक गोंयकारांक दिश्टी पडटा आनी तातूंत मोल्या तातूंत तूं डबल ट्रॅकिंगाचो इशू अलिना बाय घेता ताका सरकारा कडेन उत्तर ना कित्याक रेल्वेज एक सेंटर उलयता आज तुजो MPT एक्ट पोर्ट एक्ट येता which is giving MPT all the powers to have the coastline with them. फाल्यां रेजोल्युशन येतलें तेन्ना उलोवया पूण हो सेंटराक जाय हो CRZच्या हातूंत नाशिल्लो सडनली आयलो कोणें घालो सेंटरान घाला आतां सेंटरूच चलयतल्यार तुमी भायर सरान ताकाच चलोवंक दियात वॉट इज द डिफरन्स ऑफ वी बीइंग अ स्टेट and being a union territory before 1988 speaker sir if every remote control is with the center and we are only working only to please them I think Goans have had enough. And समज आमकां दिसता की municipality election is given a mandate to do that all what they want. Speaker sir, they are on a wrong footing. Speaker sir, आज आमी जेन्ना सोशल सेक्टर कडल्यान उलयतात पर्यावरणाचे उलयतात एम्प्लॉयमेंटाचे चॅलेंजीस उलयतात आमी एक इंडस्ट्रीजचो भाग इंडस्ट्रीज साम मेन्शन की आपल्याक हॅपी जाले सामान इल्ल्यांनी सांगलें आमी हॅपी ना आमी what are we surviving on? We are surviving on tourism, we are surviving on mining, and we are surviving on manufacturing. Manufacturing, Speaker sir, ease of doing business is the only mantra. Single window is the only mantra. पूण मॅन्युफॅक्चरिंगाक इन्व्हेस्टमेंट दिवंक जाय जाल्यार पयलें लँड जाय तुमी 200 कोटी म्हणल्या SEZ land घेवपाक why is the SEZ land allocation not mentioned in this budget? That means are you not in a mood to do it? बायलांच्यान कळटा की SEZ land is being given on a NIC portal for auction 5 लाख काडटा म्हणून NIC portal can auction land. NIC portal is only a transmission of a thought. It cannot auction. कन्सल्टंट कोण आशिल्लो तुम्ही आज जवळ 30-40 कोटी मोठा इंटरेस्ट म्हणून कित्याचेर मोडटा ज्या लोकांक पयशे दिले ताजेर इंटरेस्ट घेतिल्लो ताजेर तुम्ही मोडटा आनी ताज्या खातीर अंदू GIDC 650 कोटी दिता 650 कोटीचे 300 कोटी इज गोइंग टू स्पेंड ओनली पेइंग द इंटरेस्ट ऑफ द मनी दॅट इज बीइंग पेड ऑन द SEZ लँड्स आनी ताज्या खातीर स्पीकर सर हे करता आसतना इंडस्ट्री थंय उरली दुसरी आयली मायनिंग. There's a nice statement from the Chief Minister that he plans to introduce the Goa State Mining Corporation. Goa State Mining Corporation समज खरें करूंक सोदतालो बरी गोष्ट बरी येवजण. Prime Minister is on auction of mines. He is very clear. Supreme Court has given is looking at it long back in 2014 की तुम्ही फ्रेश पळयात. आज गोंयांत कितें चालू आसा गोंयांत चालू आसा की एक्सटेंशन ऑफ माइन्स अप टू 2037 वो सरकार करूंक सोदता. आज तुवें स्टेट मायनिंग कॉर्पोरेशन करून अनाउन्समेंट केला की करूंक सोदता करतलो सांगू ना करूंक सोदता करतलो आशिल्लो देवे 2 ऑप्शन स्पीकर सर ITC ना तुमी जायते चेंजीस केल्ले आसा इन द अमेंडमेंट्स कित्याक केल्ले आसा कोल ब्लॉक मायनिंग करपाक जाय मध्य प्रदेश जाल्यार ITC इज द नोडल एजन्सी तुम्ही तातूंतल्यान मायंड डेव्हलपर सोदूंक सोदतात. If a MDO is being thought for that, why couldn't GIDC also be used for this? And if it is not and you are going to show as Goa State Mining Corporation, तातूंत budget aid खंय? तातूंत budget allocation कितें? A mere announcement cannot happen. It has to have a budget aid if it's in the finance part of it. Speaker sir, जेन्ना आमी मायनिंगाची GDP contribution to the state was at 17%. आज जवळ 0.5 का 0.7 का 1% असत. तितली GDP आमची देविल्ली आसा स्पीकर सर. And what we are talking about
इज टॉकिंग अबाउट पॅकेजीस अँड पॅकेजीस सगळ्यांक दिवचे पडटा पूण अशें न्ही की मायनींग अफेक्टेड ऑर वॉट एवर कोरोना अफेक्टेडूय लोक आसात टॅक्सी अफेक्टेडूय लोक आसात खुबशे अशे सेक्टर्स आर स्पीकर सर विच नीड अटेन्शन बट अनफॉर्च्युनेटली द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हॅज नॉट गिवन फोकस ऑन दीस आमी म्हणटा थर्ड वर्टिकल टुरिझमान स्पीकर सर आमी परत वी कम टू वॉट बीच क्लिनिंग जंकेट टूर्स कार्निवाल शिगमो वॉट आर वी वेर आर वी ते आमी स्वदेश भारत आनी कितें कितें व्हडलें उलयल्ले इंदरलँड टुरिझम उलयल्ले खंय आसा स्पीकर सर टुडे वी आर ट्रायंग टू जिओटॅग आवर प्रोडक्ट्स वन वे इट इज गुड बट वी नीड टू नो वॉट टू जिओटॅग थोडी गजाली जेन्ना जिओटॅग करता स्वता आमचो स्वता स्टेट इन्क्लुसीव जे दवरिल्ले आसता ती गोष्ट भायर वतकर स्वता हातान उरनात आणि ताज्या खातीर स्पीकर सर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस टू एन्श्युअर दॅट वॉट वी हॅव अँड वॉट इज आवर कोर स्ट्रेंथ रिमेन्स विथ अस टुरिझमान स्पीकर सर आज क्वालिटी टुरिस्ट ना क्वांटिटी आसा स्पीकर सर आज जे टुरिस्ट येतात डॉमेस्टीक जावं बाकीचे जावं ताजो कंट्रिब्युशन कितें आसता हो आज अजून प्रश्न पडटा टुरिझम सेक्टरान स्पीकर सर आज समज खरी ग्रोथ दिवंक जाय आशिल्ली जाल्यार इट शूड हॅव सपोर्टेड द बॅकबोन यू शूड हॅव एन्श्युअर्ड दॅट अदर पॉलिसीज आर इन प्लेस आज सादो टुरिस्ट येता तेन्ना कितें पळयता गोंयांत गार्बेज मातशी कमी जाली खंय की आतां कितें पळयता कुत्रे पळयता गोरवां पळयता बाकीचें पळयता द स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट पॉलिसी ऑलवेज फाउंड द मेन्शन इन द एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट अंडर द बजेट हेड आज ती कमी मेळ्ळ्या स्ट्रे डॉग पॉलिसी येवंक जाय आशिल्ली आज खूब म्हत्वाची आसा गोंयकार आनी भायल्यांक सगळ्यांक त्रास जाता ती आज मेन्शन ना स्पीकर सर हावज रेग्युलरायझेशनाचेर उलयल्ले आसा बरी गोष्ट खूब वर्सांची आसतली आतां ही कोणाक करूंक सोदता ज्या लोकांक वॉशिंग मशिनान घाल्यात तांकां हेल्प करपाक काय जे गोंयकारांक तांकां हेल्प करपाक काय कित्याक एक आशिल्ली स्पीकर सर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो एक एक्ट ऑलरेडी आसा legalizing illegal structures in private land of a Goan origin, of a person of Goan origin. आता ती, is it being done for them? Then the law is in place. If it is being done for Comunidad or other lands, then is it in the hands of the government to decide whether they can do it? Is a big question mark. 2001 केली ती फुडें गेली ना कित्याक Comunidad was not taken into confidence. आजूय कोड ऑफ Comunidad पास केल्या शिवाय ते जावंक शकना पूण हे तुमी वचून फाल्यां इलेक्शनाक लोकांक वचून ठोकून सांगपाक की आमी हावज नंबर दितले म्हणटले जाल्यार फटींगपणाचें आनी एक चित्र ह्या बीजेपी सरकारा कडल्यान भायर सरतलें स्पीकर सर ताज्या खातीर सरकारान जेन्ना ही रिप्लाय दिता सीएमान हाचेर सांगपाची गरज आसा स्पीकर सर इन्फ्रास्ट्रक्चर 5 मिनटां उरल्यात सोंपयता इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स स्पीकर सर आमी प्रश्न मांडलो सीएमान तो नजरेक घेतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स जेन्ना वाडयता जो वाडयल्लो आसा तो घेतकर आनी एक सिटीजनान एडिशनल पयशे घालपाची गरज ना हे एक सादें थिंग फॅसिलिटीज शूड बी अवेलेबल एट द डोर स्टेप आज 60 वर्सां जाली लिबरेशनाची आमी म्हणटा पूण अजून उदकाकूय झगडटा हर घर नल बट नो जल लायट मातशी कंपेरेबल इम्प्रुवमेंट आसा अजून सारकी जावंक ना सिवरेज अंडरग्राउंड आसा अजून पर्यंत अंडरग्राउंड उरल्या कोणाक दिश्टी पडना कोणाक आवाजूय येना कोणाक सिवेज भायरूय वचना कित्याक उरल्या ती सरकाराक खबर आसा गार्बेज स्पीकर सर मिनिस्टर फॉर वेस्ट मॅनेजमेंट तो आपल्या कितें करूंक सोदता बट आर वी क्लीन टुडे आर द हायवेज क्लीन टुडे आर द रोड्स क्लीन टुडे एवरी गोवन विल आन्सर दीस स्पीकर सर कित्याक हांव हे म्हज्या कडल्यान उलोवप यू थिंक आय एम ऑपोजिशन आय विल पुट इट व्हेरी क्लियर टू द गव्हर्मेंट की हे लोकांचे विचार समज सारखे करतले 60 वर्सां जावन जाल्यार इम्पॉर्टंट आसा सरकाराचें धोरण आणि हे सरकारचे धोरण शूड हॅव कम आउट व्हेरी वेल इन दीस डॉक्युमेंट स्पीकर सर कित्याक हाऊस नंबर आज रेग्युलेशन सांगलो बरी आसा गोष्ट कमिंग बॅक टू इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पीकर सर इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स रिडक्शन दिला 30% म्हणजे कसो आसा ती मेगा धमाका म्हणून ते एक पेपरार बी एड येता पळय फिक्स टायम लिमीट तशी तुम्ही बजेटान 30% इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स रिबेट फॉर अ पिरियड ऑफ 6 months तुझे बजेट वर्साचे एलोकेशन वर्साक व्हॉट इज
is the whole idea of giving 30% rebate, 30% discount on infrastructure tax? में सरकार discount घेऊन लागलो का कितें? Speaker sir, सरकार cannot give discount. Government can reduce by proper gazette and notification. आणि ते समज काढला ते 6 महिन्यात कित्याक? अशें कोणाक तुम्ही हे करपाक सोदतात? सरकार रेव्हेन्यू लिकेजीचेर उलयता स्पीकर सर. रेव्हेन्यू लिकेज हांवें एग्जांपल आमच्या ऑनरेबल सीएमाक दिल्लें आसा. मोपाच्या बाबतींत कन्स्ट्रक्शन लायसन्स तुम्ही इश्यू केला विदाउट पेमेंट ऑफ फीज. बिल्डिंग एंड रेग्युलेशन एक्टान हे म्हाका दिसता लिबरेशनांतल्यान फर्स्ट टायम अशें आसतलें की कन्स्ट्रक्शन लायसन्स इज गिवन टू अ एंटिटी, अ प्रायवेट एंटिटी, a license of 49 crores demand without collecting a single naya paisa. आणि आता भितरल्यान गेमी चालू आसा ते पैसे सकल देवपाक. देवेल्यार ज्युडिशियरी विल बी देयर. बट प्रॉब्लेम इज स्पीकर सर, ही रेव्हेन्यू लिकेज करची पडटा टॅप. तुम्ही 2 महिन्याची बिलां इलेक्ट्रिसिटी दिली ना, लायटीची 2 महिन्याची दिली ना, तांची तुम्ही बंद करतात. आणि मोपा सारकेले एअरपोर्ट जो कमर्शियल एक्टिविटी आसतली जाका तुम्ही इतली सवलत दिल्ली आसा, 49 crores कलेक्ट करना आसतना कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्लें आसा आनी ताजे देवोंक सोदता. वेर आर वी? स्पीकर सर, I think the government employees issues, whether it was house building, 7th pay, house building advance mention काय ना, 7th pay चे mention काय ना, तांकां incentives कितें आसा लायक काय mention ना. ते जाय खातीर स्पीकर सर मोरल लोकांचो डावन जाता. होम डिपार्टमेंटान स्पीकर सर, वेर वी शुड हॅव बीन बोस्टिंग, NCB is more prominent in Goa than the Goa ANC. NCB is doing more raids in Goa and prevalent proper raids in Goa than the Goa police. My Goa police करता कितें? स्पीकर सर, गोवा पुलिसाचे कायद्या प्रमाणे जे लॉ ऑर्डर आशिल्ली, today we are making Goa a police state. This budget is challenged and a state which is ruled by the police. आज जो करे सो कायदा लास्ट टाइम म्हणलेले आजूय म्हणटा, जाका दिसता ताका भितर उडय, जाका दिसता ताका भायर काड. ड्रग्स चालू आसा, प्रॉस्टिट्यूशन चालू आसा, बाकीचे तरेतरे चालू आसा, कांयच एक्शन जायना. आमचे परवरी लँड स्कॅम जाला 16,000 स्क्वेअर मिटर स्पीकर सर. पुलीस वॉज नॉट रजिस्टर इन द केस. तो PI थंय ही रिपोर्टिंग टू CM डिरेक्टली म्हणटा, तो तुम्ही जाय ते करा, आपण कोणाक आन्सरेबल ना म्हणून. मिडियान जेन्ना कॅरी केली नेक्स्ट डे घेतली. म्हणजे इज मिडिया सपोज टू गिव्ह स्टोरीज टू मेक पुलीस एक्ट? तितले पर्यंत बारीक बारीक लोक पुलीस स्टेशनार वतात स्पीकर सर आनी परत रडत येतात, सांगतात की आपली पुलीस स्टेशनार सादी कंप्लेन आपल्याक मारलो, आपल्या घरांतल्यान काडलो, आपल्याक दाणो मारलो, आपल्याक सुरी तोपली, हे म्हणपाक कंप्लेन रजिस्टर करपाक आज पुलीस करनात. सेटिंगाची भाशा चड जाल्या आनी पुलीसगिरी कमी जाल्या. Law and order should have found a proper mention in this to give security to Goans. And ते 250 कोटी जे बिल्डिंग म्हणून सोदताले should have been spent on infrastructure management to give Goans a security. ते CCTV असू आणि बाकीच्या टेक्नॉलॉजी वापरू to ensure a security of a Goan who stays in Goa and who has been a Goan. आज originality of a Goan is at stake, Speaker sir. आज टॅक्सीवाल्यांचा इश्यू असा, इश्यू नासतात म्हणना, पण बसून तो सॉल्व करचो पडटा. हे सरकाराचे काम असता, कर्तव्य असता. ऑपोजिशनाक घेवचें पडटा बरोबर, रुलिंगाक घेवचें पडटा, पण जे गोंयच्या इमेजीक वाट लावंक शकता थंय आपूण हितान खंयच दिवचो ना. हे ह्या गोंयच्या लिडराचे कर्तव्य असता जो मुख्यमंत्री असा. आज त्या मुख्यमंत्रीच्या फेलियरा खातीर स्पीकर सर, वी आर इन अ स्टेट वेर वी कॅन से neither are we स्वयंपूर्ण, neither can we be आत्मनिर्भर, neither can we say that we are proud Goans. कित्याक आज भायर वतकर दिल्लीवाले चड दिसती पडटा, गोंयकार कमी जाल्या. The day is not far if we don't have our control system right. We will be less here, outsiders will be more, outsiders will be ruling here. आणि लेस आनी हांगाच्यान आमची आडनांवां चेंज जावन आनी कोण आसतले हांगा जे गोंयकार नाशिल्लेच. आज सादो पेपर सरनेम चेंज करपाक स्पीकर सर जे बिल हाडिल्लें तातूंत सुद्दां इतल्यो त्रुटी आसा. एनीबडी कॅन बी अ गोवन, एनीबडी कॅन क्लेम स्किम्स, बाकीच्या स्टेटान नाय. ह्या हातूंत आज स्पीकर सर एज्युकेशन शूड हॅव फाउंड अ मेन्शन विच इज नॉट देयर. आज एज्युकेशन क्षेत्रांत 3,038 crores तुवें हांगा सांग
मेन्शन केल्या. In the whole COVID pandemic, the 3,038 crores तुम्ही आज mention केल्या does not find a single mention, Speaker sir, of offline children who are going to online studies and तांकां online तुम्ही कशे help करतले. Tower policy. What is tower policy? Speaker sir, tower policy only talks about infrastructure, which is a long run thing. आज कितें करता तुम्ही? आज भुरग्यांक कसो हेल्प करता? नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी खातीर तुम्ही कितें करूंक सोदता हे तुम्ही तीनच मिनटां तीन सोंपयता फायल फिनिश. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी खातीर कितें करूंक सोदता should have found a mention in the budget. It might be nursery or it might be any other thing. That also is not there. ताज्या खातीर Speaker sir, I would like to conclude saying that this budget is a good election Jumla budget which can only make noise to the common public to divert their minds from the normal issues of Mole, Madar, Koiso or MPT land which they are trying to take. आणि म्हज्या तरी गोंयकारांक तरी एक व्हेरी क्लियर विनंती आसा की असल्या बजेटाक बळी पडच्या पेक्षा आमी आमच्या हक्कान आमची आयडेंटिटी राखपाचें समज काम केलें जाल्यारूच म्हाका दिसता हे वर्स गोंयकारांक बरें पडटलें. थँक्यू स्पीकर सर. The House is adjourned up to 4:30 p.m. After